बाणावलेत आपूण आमदार असताना जी उदरगत केली तीच आसा, आता कसलीच सुधारणा जाल्ली ना अशी खंत आदले आमदार चर्चिल लेमाव हांणी उक्तायल्या। तशेंच आपूण येवपी 2027 ची विधानसभा वेंचणूक लढयतलो म्हूण चर्चिल उलयला। RDX खातीर परवरच्यान गौतम शिरोडकार। बाणावली कशें पळयता तुमी कामां बिमां कशें चल्ल्या सगळें बाणावली कॉन्स्टिट्युएन्सी? बाणावली कितें केलां तेंचें मरे तशें आनी कितें आहा तेजे उपरांत कितें जालो न्ही डेव्हलपमेंट ना हांवें केलो न्हू तेका स्टेटमेंट केलें ऑपोजिशनान रावन हांगा आपली कामां जाल्या म्हणून। अरे तेणें केलो तूं मरे तूं मरे थिंगा तूं वचत मरे थिंगा कितें जालें तें तुम्ही आता इलेक्शन लढयतले कमी घेतले इलेक्शन? अरे इलेक्शन लडोवपा आमच्यान सांगपा जाय खंयच्या पार्टीतर्फे काँग्रेस ते इलेक्शन लडत तें म्हणटा तुमकां पुणे कितें सांगपा जाय तयारी सुरू केल्या तूं हांवें सांगलां कितें दसूं हें पळय हांवें कितें केल्लें तें सांगा थिंगा आनी हे 2 वर्सां कितें जालें जाल्यार म्हाका तुमी दाखोवया मरे थिंगा काय ना सगळें दाखोवया तुमी हांवें ओपन चॅलेंज केल्लो दाखोवया तुमी कितें केलें तें तुमची फुडें तयारी आसा वचपाची? अरे पॉलिटिशियन म्हणटा मरे बोलाक आसता तो मरो पसून पॉलिटिक्सान बसता तूं अनुभव आतां तामिळनाडू कर्नाटक कोंडो कर्नाटक कोंडो तर केन्ना तो चलो जाणां बसलो तो हांगा चलो जाता तयारी जाली केसो तयारी आमकां तयार करपा ना कितें आमकां